येता त्या सप्टेंबर म्हयन्यात गोय सरकार फिकीच्या जोड पालवान गोवा इन्व्हेस्टमेंट समीट घडोवन हाडटले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिला. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री हाणें पोरू हे समीट गोंयांत घडोवन हाडचो अशी मागणी करपी निवेदन आपणाक दिल्लें. हे समीट जायत जाल्यार गोंयांत गुंतवणूकदार व्हडा प्रमाणात येवंक शकता अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. GCCIच्या 114व्या सर्वसाधारण सभेत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. गोंयच्या सरकारी जमनींचेर केल्ल्या अतिक्रमणाचेर कारवाय करीत थंय PPP तत्वांचेर उदरगतीचे नवीन प्रकल्प हाडटले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिला. गोंयच्या खासगी जमनी सयत सरकारी जमनींचेर गुंतवणूकदारांक उद्देग सुरू करपाक महत्व दितले. हातूंतल्यान गोंयचे उद्योगीक क्षेत्र घटमूट जातले असो विस्वास मुख्यमंत्र्यान व्यक्त केला. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या तयारे खातीर आमकां नोव्हेंबर ते डिसेंबर मेरेन कळाव जातलो अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. तयारे खातीर आमकां आनीक 5 म्हयन्यांचो वेळ दिवचो अशी मागणी आमी इंडियन ऑलिंपिक संघटने कडेन केल्याचें मंत्री गोविंद सांगता. पावस आशिल्ल्या कारणान राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजनाचो नियाळ घेवप शक्य ना अशेंय गोविंदाचें म्हणणें. पर्यटनांतल्यान गोंयाक सध्या 16.4% GDP मेळटा. हातूंत दोबराद वाड करपाच्या हेतान गोंय सरकार काम करता अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. गोंया कडेन पोर्ट तशेंच विमानतळाची बरी सेवा आसा. हातूंतल्यान गोंयांत उद्देगीक क्षेत्र घटमूट करपाक गुंतवणूकदारांक आकर्शीत करपाक मेळटा अशी माहिती रोहनान दिल्या. तारवटी भावांचे प्रश्न मुखावयल्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडटलो अशें उत्तर गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो मुखेली विजय सरदेसाय तारवटी दिसा निमतान जाल्ल्या कार्यावळींत उलयतना दिले. आपल्या कार्यकाळांत तांच्यो समस्या सरकारा मुखार मांडटलो आनी तांची दर्यांतल्यान गोंयांत पाव मेरेनची जीण सुनिश्चित करपाचें आस्वासन लेगीत तांणी ह्या वेळार दिलें.
पेडण्याचे आमदार प्रवीण आल्लेकर हाणें पेडणे सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालयाक सीसीटीव्ही कॅमेरा दिलो. शाळेच्या वाठारांत ह्या कॅमेरांतल्यान सुरक्षेच्या नदरेंतल्यान नदर उरची म्हूण ह्यान फुडें पेडण्याच्या सगळ्या शाळांनी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयतले अशें प्रवीण आल्लेकर हाणें म्हणलां. तशेंच पेडण्याच्या सगळ्या शिक्षणीक संस्थांक अत्याधुनीक सेवा मेळोवन दितलो अशेंय प्रवीण सांगता. अटल सेतूच्या रस्त्याक फोंडकुलां पडिल्ल्यान ह्या पुलावेल्यान येरादारी करपी गाडयो साद्या ह्या फोंडकुलांनी पडपाक लागल्या. हाचे खातीर थंय बारीक मोठे अपघात जावपाक लागल्यात. कितलेशेच फावट हांगा फोंडकुलान गाडयो वचून आदळटात. ते खातीर रस्त्यावेल्यान गाडयो चलोवपी मनशाक माल लागता. हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी करून लेगीत सरकार ताचे कडेन दुर्लक्ष करता अशें जायत्या वेळार दिश्टी पडटा. अटल सेतूचें काम उण्या दर्जाचें जालां असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी संजय बर्डे हाणें केला. दुसरे म्हळ्यार हालींसराक ह्या सेतू वयल्यान म्हशी वयतनाचो फोटो खूपच व्हायरल जाला. सेतू वयल्या फोंडकुलांनी साचिल्ल्या उदकान बसून घडये त्यो शीण भागोवपाक आयल्यात काय कितें असो प्रश्न हांगासावन येरादारी करपी प्रवाशी करतात. फाटले कितलेशेच दीस जाले अंगणवाडी कामगार पणजेच्या आझाद मैदानाचेर बसून उपोसना करतात. तांकां मंत्री विश्वजीत राणेन तांच्यांनी कसलीय चूक केल्यार तांकां माफ करून परतून सेवेन घेवचे अशी मागणी काँग्रेसीचे फुडारी संजय बर्डेन केल्या. तशेंच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या प्रकरणाचेर लक्ष घालचें आनी तांकां सेवेन घेवचे अशेंय ताचें म्हणणें. लोकांच्या रागाक तुमकां तोंड दिवचेच पडटले. भारतीय जनता पक्षाची गुलामगिरी स्विकारून तुमकां महाराष्ट्रांत येवचेच पडटले. पूण कायदो आनी वेवस्था लोकांक आडावपाक शकना अशी शिटकावणी संजय रावतान बंडखोर आमदारांक दिल्या. बंडखोर आमदारांक केंद्राची सुरक्षा आसाच ते भायर महाराष्ट्र पुलीस तुमचे संरक्षण करपाक समर्थ आसा. 50 आमदारांचे फाटबळ आशिल्लो हो गट भियेता कोणाक असो प्रश्नूय संजय रावतान विचारला. गुवाहाटींत आशिल्ल्या बंडखोर आमदारांचो आत्मा मेला ही खरीच गजाल आसा. एकाद्राची भावना दुखावपाचो म्हजो उद्देश नाशिल्लो. हांवें फकत खरें सांगपाचे यत्न केला अशेंय म्हणटा. पर्यटक टॅक्सी कारांनी आधुनिकतेक आनी तंत्रज्ञानाक आपणावन पर्यटकांक बरी सेवा दिवपाक जाय अशें मत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हाणें व्यक्त केलां. ॲप बेस्ड टॅक्सी सेवेक टॅक्सीकारांनी म्हत्व दिवपाक जाय अशेंय तो म्हणटा.
उद्धव ठाकरेक आपल्या पक्षाचो पुराय तेंको आसा. शिवसेनेचे बंडखोर आमदार जेन्ना मुंबय परत येतले तेन्ना विधानसभेत भोवमत सिद्ध करपाची संद आमकां मेळटली. तेन्ना कळटलें की उद्धव ठाकरे सरकाराक कसलोच धोको ना. आमदार येतले तेन्ना परिस्थिती पुरायपणान बदलिल्ली आसतली अशें राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारान सांगलें. दर दिसा कोरोनाच्या दुयेंतींचो आंकडो वाडत असताना आयतारा 2 दुयेंतींक मरण आयले. हाका लागून कोरोना बळींचो आंकडो वाडून 3835 जाला. हाचे पयलीं जूनाचे सुरवेक एका दुयेंतीक मरण आयिल्ले. आयतारा 112 नवे दुयेंती मेळिल्ल्यान सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो वाडून 928चेर पावला. कोरोनाचे दुयेंती वाडत आशिल्ल्यान ह्या सप्तकांत तज्ञ समितीची बसका जाल्ली. चवथे ल्हार येवपाची शक्यताय नासली तरी दरेकल्यान जतनाय घेवपाचें आवाहन तज्ञ समितीन केल्लें. दरेकल्यान मास्क घालपा सयत वासीन घेवपाची गरज आसा. जाणी वासिनाचे 2 डोस घेतल्यात तांणी बुस्टर डोस घेवपाची गरज आसा अशें आवाहन भलायकी खात्यान केलां. हॉस्पिटलांनी तशेंच भलायकी खात्यान मास्क घालप बंधनकारक आसा. हेर भौशीक वाठारांनी मात मास्काची सक्ती ना. कळंगुटे वाठारांत गुळी वखदांची प्रकरणां चड प्रमाणात नोंद जातात. पुलिशेक गुळी वखदां विशींची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पुलीस तांचेर रोखडीच कारवाय करता अशी माहिती कळंगूट पुलीस स्टेशनाचे पुलीस निरीक्षक लक्षी आमोणकर हाणें दिल्या. हे शिवाय कळंगुटेंत चलपी बेकायदेशीर स्पांचेर लेगीत पुलिसेन कारवाय केल्या. तशेंच सिद्धी नायक खून प्रकरणाचो तपास क्रायम ब्रांच करता अशी माहिती लक्षी आमोणकर हाणें दिल्या. गोंयांत अंदू जानेवारी ते मे ह्या 5 म्हयन्याच्या काळांत 1348 अपघात जाल्यात. जाल्यार ह्या अपघातांत 110 जाणांक मरण आयलां. सगळ्यांत चड अपघात जावपाच्या वळेरेंत वेर्णा, फोंड्या, पोरणे गोंय, पर्वरी, मायणा, कुट्टरी, मडगांव ह्या वाठारांचो आस्पाव जाता. रस्त्याचे नेम मोडून गाडी चलोवप तशेंच बाबत परिस्थिती आशिल्ले रस्त्यार पडिल्लीं फोंडकुलां, दिशादर्शकांचो उणाव ह्या कारणाक लागून अपघाताचें प्रमाण वाडलां अशें येरादारी पुलिशे कडल्यान कळटा. पावसान जाल्यार बारीक सारीक अपघात जावपाचें प्रमाण वाडल्यात. रस्त्यांचें काम सुरू आशिल्ल्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणांत अशे अपघात जातना दिश्टी पडटा. कांसावली आरोसी कुवेली पंचायतीन आयतारा दिसा खाशेली ग्रामसभेची बसका आयोजीत केल्ली. हे बसके मुखार थळाव्या लोकांनी 2 अटी घातिल्ल्यो. गनकोयर वेवस्थापन येवजण सुरू करपाची आनी कांसावली आरोसी कुवेली पंचायतीच्या शीम वाठारांतलो कोयर निवळ करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्ली. पंचायत प्रशासकांच्या फुडारपणा खाला जाल्ले हे ग्रामसभेन पयल्या टप्प्यान वाठार निवळ करपाचो निर्णय जालो आनी दुसऱ्या टप्प्यान गनकोयर वेवस्थापन येवजण सुरू करपाचो थाराव घेतलो.
हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण गोंयांत पावसाचें धुमशेण सुरूच आसा. दिसाक सरासरी 3 इंच पावस नोंद जाल्ल्यान आतां मेरेनच्या पावसान पाव शेंकडो उपलो. आतां मेरेन 666.2 मिलीमीटर पावस म्हळ्यार 26.2 इंच नोंद जाला. सरासरी परस हे प्रमाण 14% उणें आसा. हवामान खात्यान आयज ऑरेंज अलर्ट जाल्यार फुडले 3 दीस येलो अलर्ट जारी केला. वराक 40 किलोमीटर परस चड गतीन वारे व्हांवतले. हाका लागून नुस्तेकारांनी नुस्तेमारा खातीर दर्यान देवचे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. फाटल्या कांय दिसां प्रमाण आयतारा सकाळी गोंयभर नेटाचो पावस पडलो. दिवचल मालांतले नामनेचे हरवळ्याचे श्री रुद्रेश्वर देवस्थान आनी ताचे कुशीक आशिल्लो घसघसो पावसाळ्यान संवसारभरांतल्या पर्यटकांक साद घालता. फाटल्या 2 दिसां सावन पावसान नेट धरला. ताका लागून हो घसघसो उप्पाट भरून व्हांवता. ताका लागून तो अदीक आकर्शक दिसता. पर्यटकांक ताचें खूबच आकर्शण दिसता. सध्या हो घसघसो पळोवपाक पर्यटकांची हिसपा भायर गर्दी जावपाक लागल्या. शेजार राज्यांतले खुबशे पर्यटक शेनवारा घसघसो पळोवपाक येतात. ह्या घसघश्याचेर कसलीय वायट घडणूक घडची न्हय हे खातीर सरकारान थंय सुरक्षा रक्षक नेमचे अशी मागणी थळावे लोक करतात. साळगांवचे 4 रस्त्याचेर बरेच उदक तुंबला. साळगांवांत दर दिसा गाडयांची येरादारी चालूच आसता. मात रस्त्यार तुंबिल्ल्या ह्या उदकाक लागून गाडी चलोवप्यांक बरोच त्रास जाता. सध्या पावसाचे दीस आशिल्ल्यान कांय जाणांक हे उदक पावसाचें अशें दिसूं येता. मात रस्त्यार हे उदक भरपाचें कारण पावस न्हय जाल्यार फुटिल्ली उदकाची पायपलायन. फाटले 15 दीस जाले रस्त्या वयली पायपलायन फुटल्या आनी पिवपाचें उदक अशें व्हांवता. गोंयच्या कांय वाठारांनी लोकांक दडाचें उदक लेगीत नासता आनी साळगांव सारक्या वाठारांत मात उदकाची पायपलायन 15-15 दीस व्हांवता. अधिकाऱ्यांनी येवन ह्या पायपलायनीची पळोवणी केल्या खरी मात योग्य उपाय काडिल्लो ना अशें थळावे लोक सांगतात. भारत विकास परिशदेच्या दिवचल माल समितीचो पदग्रहण सुवाळो आयतारा राती व्हडा दबाज्यान जालो. अनिल वेंगुर्लेकर हांच्या अध्यक्षताये खाला नवे समितीक सोपूत दिलो. तशेंच वेगवेगळ्या मळार बरी कामगिरी केल्ल्या मानेस्तांचो भोवमान केलो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण उद्देजक रमाकांत शेटये जाल्यार मुखेल उलोवपी म्हूण प्राध्यापक दिलीप बेतकीकार हाजीर आशिल्ले. हेर मानेस्तां मदीं भारत विकास परिशदेचे गोंय प्रांत अध्यक्ष किरण वर्णेकार, यदुचंद्र नाईक, अनिल वेंगुर्लेकर, सूर्यकांत देसाय, आनंद जोशी आनी श्रीकृष्ण धोंड हांचो आस्पाव आशिल्लो. केपें अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट संस्थेक ऑगस्टाच्या 8 तारखेक 30 वर्सां पुराय जाता. ते खातीर ह्या दिसा मडगांवां शारांतल्या रवींद्र भवनांत कार्यावळ आयोजीत करतले अशी माहिती केपें अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचो उपाध्यक्ष आनी समाज कल्याण खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. तशेंच ह्या येवजणे खाला 8% इंट्रस्ट मेळटलो आनी ही येवजण फकत 1 वर्सा खातीर आसतली. ते खातीर सगळ्यांनी ह्या येवजणेचो लाव घेवचो अशें आवाहन अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट संस्थेचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीपान केला.
पंढरपूरच्या श्री विठू माऊलीचे दर्शन घेवपाची उमळशीक लागिल्ले विठ्ठल भक्त पंढरपुरा वचत आसात। मेणकुटच्यान आनीक सुमार 180 वारकऱ्यांनी पंढरपुराची वाट धरल्या। 13 दीस चलत वारकरी पंढरपूर वतले। पायवारीक सुरवात करताना दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें हाजीर रावन वारकऱ्यांक परबी दिली। श्री ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी संप्रदायाच्या बॅनरा खाला आनी वारकरी संप्रदायाचे देवानंद नायक हांच्या फुडारा खाला वारकऱ्यांनी पंढरपुराची वाट धरल्या। हे वारकरी आषाढी एकादशीक पंढरपुरात चंद्रभागा तीराचेर भरपी विठ्ठल भक्ताच्या मेळ्यान वांटेकार जातले। ह्या वारकऱ्यां मदीं बायलांचो आस्पाव आसा। श्री ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी संप्रदायाची अंदूची ही दुसरी वारी आसा। मोरजेन आयतारा दिसा हिंदू आनी क्रिस्तांव भावांनी एकवटान आनी व्हडा उमेदीन मिलाग्रीस खुर्सा कडेन फेस्त मनयले। सयत हिंदू भावांची तुळस लेगीत आसा। हिंदू आनी क्रिस्तांव भाव एकठांय येवन फेस्त मनयतात। ही गजाल गोंयांत नवी न्हय, मात पर्यटकां खातीर हें एक अप्रूप। डॉन बॉस्को ऑरेटरीन युनायटेड क्लब नेरुलाक 3-0 गोलान हारयत कुस्तादियो यादिस्तीक फुटबॉल सर्तीच्या उपांत्य फेरयेंत प्रवेश केलो। ही मॅच राय पंचायत खेळा मैदानाचेर जाली। 29व्या मिनटाक क्लॅन्सियो पिंटोन गोल करून डॉन बॉस्को ऑरेटरीक 1-0 गोलान आघाडी मेळोवन दिली। उपरांत फ्रांसीस आंद्रादेन 37व्या मिनटाक आनी क्लॅन्सियो पिंटोन 57व्या मिनटाक गोल करून डॉन बॉस्कोची जैत निश्चित केली।